नमस्कार, नमस्कार आणि गुड मॉर्निंग, खूप खूप गुड मॉर्निंग. सुमिता मॅम, बिपिन सर, दर्शन सर आणि सिद्धी मॅमी, खूप खूप गुड मॉर्निंग आणि खूप खूप धन्यवाद. सुरुवातीकूच म्हणपाक सोदतलो कारण तुमच्या खातीर हांव आणि आमची पुराय टीम ही फर्स्ट आमची बॅच अबाउट ग्रॅटिट्यूड, स्पेशली अबाउट डीएनए कनेक्शन काही स्ट्रॉंग करप ही बॅच आम्ही रन करपाक पावता. ताका लागून तुमकां मनानसून खूप 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 धन्यवाद. आयची क्लास मातशी स्पेशल आसा आनी एक सुरवातीकूच सांगपाक सोदता सुमिता मॅम, बिपिन सर, दर्शन सर आनी सिद्धी मॅडमी खातीर की जर इन केस खंय तरी जर तुमकां दिसता आसतलें की फक्त आमी जे ग्रॅटिट्यूड बरयता आमच्या डीएनए खातीर, म्हणजेच आपल्या मम्मी किंवा पप्पा खातीर, आनी तितून आमचे सगळे वाखाड वतले, रिलेशन बरें आसतलें जाल्यार हेजेर ना. याद दवरा, आतां देव तुमची परीक्षा घेवपाक स्टार्ट करतलो. देव म्हणजे हांगासर परत देवाक हाडला जाल्यार मिक्स भाजी येतली परत. युनिवर्स जो आसा ही तुमची परीक्षा घेवपाक स्टार्ट करतलो आतां. तुमी तर बरयल्लें आसा ग्रॅटिट्यूड की आपल्या मम्मीन भाजी दिली किंवा सकाळ फुडें जेवपाक वाडलें म्हणून धन्यवाद, किंवा आपल्या धाकटें आसतना सांबाळ्ळो म्हणून धन्यवाद. जर अशें कितेंय बरयल्लें आसा तुमी थँक्यू म्हटलेलें आहा जाल्यार युनिवर्स तुमची परीक्षा घेतलो. कशी घेतलो परीक्षा? विथ द एग्जांपल्स तुमकां सांगता हांव. मुद्दाम तुमच्या मम्मीचे तकलेन अशें कितें तरी घालतलो जेणे करून तुमचे आनी मम्मीचे खंय तरी पेटपाक जाय, किंवा कोणाय तकलेन तरी घालतलो की जेणे करून तुमचे मम्मीची आनी तुमची खंय तरी बारीकशी झगडी जावपाक जाय, बारीकशी खंय तरी कॉन्ट्रोवर्सी जावपाक जाय. हो प्रयत्न करतलो. बारीक 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 वेगळे वेगळे परीक्षा घेतलो. मे बी थंय येवन मूस बसतलो तकलेर, मे बी कितें, फक्त ओवरऑल युनिवर्स चॅक करतलो की खरेंच ग्रेटफूल आहा काय ना तो मम्मी खातीर. आनी तुमी बरें ग्रेटफूल भरपूर बरयला आनी तो कितें सिट्युएशन येयलें, जर तुमी तेका यो घालतात, फस्टेड जातात, जाल्यार तो ग्रेटफुलाचो ना युनिवर्साक कळटलें की हो ग्रेटफुलूच ना मरे, समथींग तेका काय जातलें आनी ते बरयल्याचो कांय उपयोग जावचो ना. सो एक याद दवरपाक जाय आमकां सदैव, जेन्ना आमी ग्रॅटिट्यूड जर्नीन आसता तेन्ना आमची परीक्षा खूब घेतली वयता. खरेंच आमी थँकफूल आहा काय ना पर्टिक्युलर त्या गजाली खातीर, पर्टिक्युलर त्या मनशा खातीर, ते पयलीं चॅक केले वयतात. आनी परीक्षा विविध स्तराचेर घेत रावता देव. देव म्हणजेच म्हाज्या अर्थान, सिंपल शब्दान युनिवर्स. देव म्हणटकूच प्रत्येका खातीर वेगळो वेगळो आसतलो, तो भाग वेगळो आसा. पण इन शॉर्ट आमकां याद दवरपाक जाय की युनिवर्स आहा ही आमची परीक्षा घेत आसता वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर. सो आयज आमकां कितें करपाक जाय? आयज आमकां सिंपल चॅक करपाक जाय गजाली. आयज आपूण मम्मी वांगडा कसो कसो उलयतलो, कितें कितें उलयतलो, आनी कितें कितें मम्मीचे चेंजीस आपल्याक दिसतले, आनी कित्या कित्या खातीर आपूण थँक्यू तिका म्हणटलो, हें आमकां बारीक ऑब्जर्व करपाक जाय. जर मम्मी आपली आजूबाजू खंय तरी आसा जाल्यार, इन केस ना जाल्यार फोनार तेज्या वांगडा तुमी उलोवपाक शकता, तेज्या वांगडा कन्वर्सेशन दवरपाक शकता, किंवा अशें खंय तरी रिजन सुद्दां जेणे करून तुमी तुमच्या मम्मीचे अपडेट घेतले, मम्मी कितें करता कितें ना पळयतले. आनी त्या मोमेंटाक पळयतकूच तुमकां ग्रेटफुलनेस भितरून येता काय ना, जाणवता काय जाणवना, हें जर तुमकां रियलायज जाता, इन केस जर तुमकां जाणवता, आनी हांगा तुमकां हॉनेस्ट रावचें पडटलें, जर इन केस जाणवता तुमचे मम्मी पळोवन किंवा आवाज आयकून तुमी पयलीं पेक्षा ग्रेटफूल आसा म्हणून मम्मी खातीर, जाल्यार ही एक्सरसाइज वर्कआउट करता म्हणपाक शकता. आनी इन केस जर दिसता जाणवना तुमकां, जाल्यार आमकां हेजेर आनी वर्कआउट करचो पडटलो, ग्रेटफुलनेस आनी वाडोवची पडटली. चॅक करचें पडटलें आमकां, क्रॉस चॅक करचें पडटलें की खऱ्यांनीच आपूण जें कितें करता तें बरें करता काय करना, तें चॅक करचें पडटलें. सांगल्याच प्रमाणे डे 1 पासून डे 5 पर्यंत, म्हणजे कालच्या दिसा पर्यंत जे जे एक्सरसाइज सांगला आमी ते फॉलो करता करना, ते आमकां 15 डेज सगळे फॉलो करपाकूच जाय एक्सरसाइजीस. आनी कशें आसा, फॉर एग्जांपल म्हाजी 25 वर्सां आसा आनी फाटल्या 20-25 वर्सां भितर मम्मीन केन्नाच ग्रेटफूल म्हणूंक ना, जाल्यार एकदम तो अचानक येवचें ना न्ही. भले 10-15 दीस ही क्लास चलतली, पण ऑन रियलिटी चॅक 20-25 वर्सांचे
ग्रेटफुलनेस आम्ही 15 दिसांक काय भरून काडपाक शकना न्ही. शकता केन्ना जेन्ना तुम्ही दीस रात एक करून फक्त मम्मी बद्दल ग्रेटिट्यूड बरयता जाल्यार. पण आम्ही दिसाक फक्त अर्दे वर स्पेंड करचे आसतले न्हू, 10 मिनटां स्पेंड करचे आसतले न्हू. आमचे कडेन टायम खंय आसा मम्मी खातीर ग्रेटफुलनेस दिवपाक. ही एक आमची व्हडली कितें म्हणटा ताका ती हांव कितें म्हणूं हेका लागून आमकां रील पळोवपाक, व्हिडियोज पळोवपाक, लोकांचे गॉसिप आसपाक टायम आसा, पण आपल्या मम्मी खातीर, आपल्या DNA खातीर, मम्मी आसूं किंवा पप्पा आसूं न्ही, तेज्या खातीर ग्रेटफुलनेस दिवपा खातीर आमचे कडेन टायम ना. जर तुमकां एक्चुअली हांव सांगता एक्सरसाइज ती जर तुमकां खरेंच कळ्ळां आसतली जाल्यार तुमी विदाउट डायरी सुद्दां मनानसून ग्रेटफुलनेस जायत करीत रावतले. मुवमेंट ऑटोमॅटीक येतलो तुमचे मदीं. पण तेज्या खातीर आमकां प्रॅक्टीस पयलीं करपाक डायरीन. म्हणून सांगलें आयज जें कितें हांवें सांगलां तें फॉलो करपाक ट्राय करा. आनी हांव परत परत सांगता, हे ग्रेटफुलनेस सेशन हो कौशल पत्रिके खातीर न्हू, कौशल पत्रिकेचेर उपकार करपा खातीर न्हू, किंवा कौशल पत्रिके ह्या सेशनाक प्रिपेर जावन तुमकां शिकोवन व्ह्यूज भरपूर मेळटले, व्ह्यूज मेळचे ना, किंवा हेका आनी कितें समथींग वेगळें मेळटलें अशें खंयच कांय ना. फक्त फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट आय एम डुईंग दीस. म्हाका हें करतकू फक्त भितरल्यान एक वेगळेच लेवल सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. म्हणून हांव म्हणटा ह्यो व्हिडिओ त्याच लोकांक खातीर आसा, हे एपिसोड त्याच लोकांक खातीर आसा जेंकां आपल्या DNA वांगडा रिलेशन स्ट्रॉंग करपाक जाय तेंच्या वांगडा. आनी हांवें सांगल्याच प्रमाणे की हांव जें शिकता हें तुमकां शिकयता. फक्त बुकांतलें वाचून किंवा खंयचे व्हिडियोज पळोवन शिकयना. विविध हांव व्हिडियोज पळयता, विविध बुक्स वाचता, नो डावट इन दॅट. बट जें शिकतकू हांवें इम्प्लिमेंट केलें आनी म्हाका जो रिजल्ट मेळ्ळो त्या शॉर्टकटान तुमकां शिकोवपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून तुमचो कमी टायमान तुमी खूब फुडें सरचे पर्टिक्युलर त्या गजालीन. हीच एक मनानसून एक कितें म्हणटा ताका ती एक भूक आसा शिकोवपाची. सो आयज आमकां ती एक्सरसाइज करपाक जाय, तेच आमकां फॉलो करपाक जाय, ट्राय करपाक जाय. जाता इतलें आपल्या मम्मी वांगडा, पप्पा वांगडा, DNA वांगडा कम्युनिकेशन करपाचें. जितलें आमी कम्युनिकेशन करतले तितले ऑटोमॅटीक गजाली तितले ते रिलेशन स्ट्रॉंग जायत वयतले. आनी आयज बारीकशी एक्सरसाइज करूया आमी. जर तुमी आतां पर्यंत व्हिडिओ पळयता जाल्यार दोळे बंद करा, ब्रीथ इन, होल्ड. होल्ड करतकू तुमच्या DNA वांगडा रिलेशन कितें आसा आनी खंयचे दोळे मुखार पयलीं येता ते याद करा आनी त्या मुमेंटाक थँक्यू म्हणा. थँक्यू म्हणटकू ब्रीथ आउट करा. ही एक डिफरंट टायपची एक्सरसाइज आसा, ते तुमकां पॉसिबल जाल्यारच करा. जर तुमकां ब्रिदींग घेवपाक त्रास जाता किंवा थंडी जाल्यार आसात जाल्यार ही एक्सरसाइज करनाका. फक्त जाता तितलो ग्रॅटिट्यूड 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 तुमच्या DNA खातीर करा, बरोवन काडा. जितले तुमी ग्रॅटिट्यूड बरयतले तितले रिलेशनशीप स्ट्रॉंग जातले. आयच्या खातीर ह्या एपिसोडान इतलेंच. तुमकां फाल्यां कितें शिकपाक जाय वो आयज हांव होमवर्क दिता. तो होमवर्क तुमकां दिसता फॉलो करचो जाल्यार फॉलो करा, अदरवायज ना फॉलो केल्यारूय कांय व्हडलोसो डावट ना. फर्स्ट थिंग म्हणजे आफ्टर डुईंग दिस एक्सरसाइज जर तुमच्या मम्मी वांगडा तुमी शुभेद उलयतात, झगडी करतात, शुभेजपणां करतात, मनानसून जर तुमकां कितें तरी वेगळेंच दिसता आनी भायर तुमी वेगळें करता जाल्यार हो व्हिडिओ पळोवं नाका. ही एक एक्सरसाइज तुमच्या खातीर आसा. फाल्यांच्यान हे व्हिडियोज तुमी पळोवंच नाका. चौगांकूय डायरेक्टली सांगता हांव, हो व्हिडिओ तेन्नाच फॉलो करा, फुडले एक्सरसाइजीस तेन्नाच फॉलो करा जेन्ना तुमकां दिसतले ही एक्सरसाइजीस 6 दिसाची एक्सरसाइजीस पूण आपल्या लायफान कितें तरी चेंजीस येयले म्हणून. जाल्यार 7 डेज तुमी फॉलो करा. वो आयज होमवर्क आहा तुमकां, वो हॉनेस्टली करात आनी 7 डेक तुमी येयात आनी एन्जॉय करा. फुडलो एपिसोड कितें आहा तो पळोवन शिकोवन घेयात. थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट अँड लव टुवर्ड्स मी. देव बरें करूं, अशेंच मेळया. आनी एक विश्व प्रार्थना आसा जी म्हाका आतां एक याद जाता, आमी ते मनांतून म्हणपाक ट्राय करुया. आमच्या घरान ती सदैव आसताच, तुमकां कळत आसतली विश्व प्रार्थना म्हणटकू. श्री वामनराव पैची प्रार्थना आसा ही, आमी मनांतसून म्हणुया. हे ईश्वरा सर्वांना
चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. हे तुम्ही आफ्टर ग्रॅटिट्यूड म्हणून पळया ही प्रार्थना, डोळे बंद करून म्हणून पळया. नेक्स्ट लेवल तुमची एनर्जी पावना जाल्यार म्हाका सांगात. देव बरें करूं. मेळया आमी फाल्यां.